जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसभोर 11 वोळ 45 ते 56. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर बावाट ठेवलो. पूण तांच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवाशीं वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच मुखेल याजकांनी आनी फारिसेवांनी महाधर्मसभेची बसका आपयली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो गुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आनी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर बावाट दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमच्या देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो केफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस परजे पासत एकलो मेल्ल्यार अदीक फायद्याचें. हें तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याजक कसो ताणें अशें भाकीत केल्लें की जेजू परजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत परजे पासत, पूण देवाचे आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा जावन ताका जिवेशीं मारूंक तांणी थाराव घेतलो. देखून जेजू जुदेकारां मदें उक्तेपणी भोंवनासलो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या नगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवाचें पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांतावन जेरुसालेमाक चडून गेलो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकांक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो उत्सव जातलो की ना? देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.